Life is an empty jar. रोजी आणि की न्हिदलांगी रोजी म्हाका एक कप कॉफी दिने अरे म्हजो थाप सोडून आयला म्हाका काही थांका ना यो पप्पा सकाळींची 5 वरां जाली मात्र कितें आतां वेग्गी उठले कितें जाता तुका ओ ताप चड आसा हांव वेग्गी उन्न कॉफी करून हाडटां म्हजी रोजी म्हाका सकाळी सकाळी कापी हाडून दितले खंय गेला ते पप्पा धर ही कॉफी पिये आनी रेस्ट कर पप्पा मम्मी ना पप्पा मम्मी ना मम्मी आनी फाटी येवची ना पप्पा तूं कांय खंत करिनाका आमी आसाव न्ही तुजी बंगारा सारकी नात्रां हांव आनी डेनीस तुजे सांगाताच आसाव पप्पा ह्या तापा दरम्यान हांव कंगाल आनी नित्रान जाला हांव तुमकां दोशी त्रास दिता गी पुता ना पप्पा रोजी म्हाका एक सुरें करून गेले मु पुता आमी आसाव न्ही पप्पा वय म्हजो पुतू सोनू नात्रां तुमी आसात पुता पूण म्हजे रोजी खंय गेला रडा नाका पप्पा हे रोजी देवा हे रोजी An empty jar. Life is an empty jar. Post. त्या बँकेत लेटर आयला तुझा तुझा माईक ऑन कर ये मुझे जेजू या ओंकारी सायबिणी जॉनीन काडले रीण आनी की बाकी आसा जेजू हांवें खंय वेचें आतां जेजू ओंकार सायबिणी म्हाका कुमक कर जेजू मम्मी कितें जालें काल्याक रडटाय आळे पुता तुजो डॅडी सरून आजीक 8 दीस जाले मात्र पळय रीण बाकी आसा म्हूण बँकेतान कागात आयला हांवें कितें करचें पुता आमकां कोण कुमक करता पुता आतां जेजू हांवें पयशे कशे फारीक करचे आमी मम्मी तूं कांय चिंता करिनाका हांव बरें शिकोवन बरें व्हडलें जावन बरें काम करून बरे पयशे जोडून हे रीण फारीक करता बँकाची गजाल रिणाची गजाल अशी न्हय पुता तूं आणखी ल्हान तुका समजना म्हाका आतां गुंतून आमी कोणा लागीं वयचें जेजू आमकां पाव जेजू An empty jar. An empty jar. An empty jar. Life is an empty jar. Hello? Hello? Who's speaking? Yes? I'm Robert's mommy. Yes? 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 माय कोण उलटा डॅडा म्हाका मस्त उलोवंक आसा माय म्हाका प्लीज दी फोन म्हाका उलोवंक जाय Wait. मम्मी Hello? मम्मी
कोणाची फोन रॉबर्टाची गी ताका सांग हांव मागीर कॉल करता म्हणून हांव बिजी आसा आतां आनी ताका 75,000 पिझ्झाचे 2 रूम सांग धाडूंक सांग ताका भुरग्यांचे हांव येता मम्मी Hello? What happened to Robert? No, no, there is some mistake. My Robert is okay. No. What happened to him? Robert, can I talk to him? कितें जालें मम्मी कोण कोण उलयलें रॉबर्टाक काय जालें Robert ना काय मम्मी आमकां म्हणटा Robert हार्ट अटॅक आयला काय An empty jar. An empty jar. कशें सांबाळलें माई माव एकसुरी जाली मो सगळं संपदलें जिवितान कितेंच खाली जायना आमचो सर्वेस्पोर आमचे संगी आसा तर आमचो सर्वेस्पोर आमचे संगी सदांच रावोंक आशेता आमी आशेता सर्वेस्पोर आमचो सर्वेस्पोर कितें म्हणटा तो आमचो सर्वेस्पोर पळया रायांचे पहिले पुस्तक अशें म्हणटा एलिया आनी जारेफताची धूप थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें कित्याक पृथ्वीर पावस पडूंक नासलो तेन्ना सर्वेस्परात एलियाक म्हळें उठ आनी सिदोनाच्या जारेफता वच आनी थंय राव हांवें तेंचे एके विधवीक तुका जेवण दिवंक सांगलां तो भायर सरलो आनी जारेफताक गेलो तो शहाराच्या दारवाटा लागीं पावलो तेन्ना श्रिये म्हाका विसरलें तुमकां सांगात सर तूं म्हाका ल्हान एका आयदनांत इल्लेशें उदक पिवंक दी अळे ताच्या सांगाता एक कुडको उंडोय हाड सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता म्हजे कडेन उगडलें कांयच ना मोटकेंत मूठभर पीठ आसा आनी बरणेंत इल्लेशें तेल मात्र आसा हांव हांगा 2 कुडके लांकडां विंसूंक आयिल्लीं उपरांत हांव घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कायिल्लें तयार करता उपरांत तें सेवता आनी आमी तेन्ना मोरतेल्या भिये नाका घरा वच आनी कितें तुवें सांगलां तें कर पूण वेग्गी म्हाका एक भाकरी भाजून हाड उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कितें पूण इल्लें तयार कर कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव सर्वेस्पोर पृथ्वीर परत पावस धरतलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मुडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना त्या विधो स्त्रियेची भरणी खाली जाली गी
मोडकी सुकली गी जिवितांत कश्ट संकश्ट निराशा कितेंय येवं एक स्त्री वा पुरुष आपल्या सपाया वयर धैर्यान रावोंक शकता. कशें देवाच्या कृपेन दैवीक सक्तेन पवित्रात्म्याच्या बळान संपन्न जावन नीट उबो रावोंक शकता. समाधान आपणायता. सर्व नास जाले म्हणटना सर्वेस्पर नवें जिवीत लाभयता. तितलेंच न्हय, देवाच्या उतरा वरवीं जीवन नंदन जाता. कीर्तन 20:3 ओळ 4 अशें म्हणटा, काळक्या फालक्यांत हांव चलतना कसल्याच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजें सोवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. भियेनाका, तुजी बरणी खाली जावची ना. आनी तूं जाणाय, तुजे पासत म्हज्या मनान साबार येवजण्यो आसात ते हांव खरेंच जाणा. तुज्या हिता पासत न्हय तुज्या केस्ती पासत बरवोशेचो फुडार तुका दिवचे खातीर. भें कित्याक, धैर्य घे आनी तुजें जिवन देवाच्या उतरान तशेंच मागण्याच्या बळान नंदन कर. आनी तूं भयणी सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रान अवस्वर 5 ओळ 4 अशें सांगता, सगळो तुजो कंत हुस्को म्हजेर सोड, कित्याक हांव तुजी जतन घेतां. हें तूं पातयेताय. बरें जावं, तुजी बरणी बरत वसूं. आनी तुमी भुरग्यानो म्हणूंक जाय, हिम्मत रखो, धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा. हिम्मत रखो, धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा. देवाचेर नदर घाला आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें. देखून ल्हान तुमी तुमची बरणी बरोवन वचूं आनी तुमचे सोमेस्तांची केदनांस एमटी जार न्हय, जिवीत म्हणलें देणें देवान दिल्लें आनी तातूंत मोग, सेवा, देवाचें उतर आनी बऱ्यो करण्यो बरोवन आमचें जीवन नंदन जायजे हीच आमची आशा आनी बरवोसो.